अल्पसंख्याक गटाच्या भुरग्यांक फामाद वा बऱ्या शाळांनी शिकपाक प्रवेश मेळना वा दिनात। जागो नाशिल्ल्याचे कारण सांगून शाळेंत ह्या भुरग्यांक प्रवेश दिनात। ह्या संदर्भात शिक्षण खात्याक प्रश्न केल्यार स्वतंत्र शाळा उबारपाची सूचना शिक्षण खातें दिता, पण स्वतंत्र शाळा उबारपाक अर्ज केल्यार मात सरकार मान्यताय दिना, असो आरोप काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष उर्फान मुल्ला हांणी केला। 40 मतदारसंघांतल्यान अल्पसंख्याक गटाध्यक्ष नेमपाचो निर्णय घेतला। तांची नावां कांय दिसांनी जाहीर जातलीं। पयलेच फावट सगळ्या मतदारसंघांत अल्पसंख्याक खातीर समिती आयोजीत करतले, अशी माहिती मुखार मुल्ला हांणी दिल्या। आरडेक्स वा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। कॉन्स्टिट्युन्सीचे 40 मायनॉरिटी ब्लॉक असतात, हेच्या पयलीं अशें केन्ना जावं ना। सो ताका लागून आमी प्रत्येक 40 मतदारसंघांत आमी ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट करता। आनी लेवलाचेर प्रॉब्लम पळोवपाक गेले जाल्यार मायनॉरिटी डिपार्टमेंटान मायनॉरिटीच्या लोकांनी गोंयभर जेन्ना सांगलें की कोंकणीन तुमी परमिशनाक घाला, उर्दूक तुमकां परमिशन ना, जेन्ना आमचे लोक आमचे मुख्यमंत्र्याक एप्रोच जाले, ताणें सांगलें की बाबा तुमी कोंकणीन कित्याक तुमी शिक्षण दिना, उर्दून दिवपाचे परस। सो जायते आमचे एसोसिएशनां जी आसली, वास्को लेवल, फोंडा लेवल, मडगांव लेवल आनी सगळे लेवलाचेर सगळ्यांनी आपली जी आसा स्कुलांची परमिशनां मागली। मिल्लत एज्युकेशन हेणें 3 इन्स्टिट्यूशन वास्को, चंद्रवाड्यार आनी बिचोली मागली, तिनूय परमिशनां रिजेक्ट जाली। कोंकणी एज वेल एज उर्दू दोनूय लँग्वेजीची परमिशन मागली। आनी जेन्ना नेबरिंग इन्स्टिट्यूशन हांकां ऑब्जेक्शन नासतना पसून जे गव्हर्मेंटान जी आज परमिशन रिजेक्ट केल्ली आसा, विहार करता की आमकां काडून सायडीन उडयल्ले आसा। आनी आयज हो प्रश्न निर्माण जाला की बाबा आमी आमच्या भुरग्यांक एडमिशनाक खंय घालपाचो।